मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकला. जिविताच्या वादोड मोडांनी बरवशाची किरणां जावूंक बागेवन जुजे वाज आमकां उत्तेजन. हो विशय म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आनी आयच्या दिसाची दोनूय वाचून तांचेर नियाळ करता आसतना सोनवारा दिसाक एका लग्नाक हांव गेल्लो. त्या लग्नाची म्हाका याद जाली आनी सांगचें म्हणल्यार जी अकोल जावन आसले ताच्या कुटुंबाक हांव लागशिल्ल्यान भुरग्यापणांतल्यान वळखता. आनीक जेन्ना कोणूय दोन उतरां उलोवप आपयल्यार तांची बारीकसाणेन म्हायती घेता. आनीक ह्या व्हंकलेक वळखतालो देखून ताचे लागीं हांवें मागलें, तुज्या कुटुंबा वयर म्हाका कितें तरी सांग. जावं तुजो बापूय ना खरो, ताचे वयर आवय वयर भावा वयर. आनी कसल्या वेळार ताणें म्हाका आपल्या बापाय वयर सांगलें तें म्हणल्यार, फॉर मी माय फादर इज अ हिरो. कसलें काम करूंक तो लजो नासलो. आनी 5-6 वर्सां आदीं तो अंतरलो. आनी उपरांत ताची आवय वयर. आनीक आवय म्हणूंक लागली, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, बळ, खांबो म्हज्या जिविताक. आनी तिसरी वस्त ताणें आपल्या भावा वयर सांगली ती म्हणल्यार, गॉड गिवन ब्लेसींग. आपलो बापूय मुत्तूज म्हज्या भावान म्हजो कुयदाद घेतलो. आनीक हांव बेश्टो नियाळटालो. म्हाका उगडास आसा ताचो भाव जो अमेरिका आसलो, कोवीड टायमार थंयसर तो आसलो आनी अकस्मात गंभीर परिस्थितीन तो आसलो. आनी ह्या वेळार ताची आवय सगल्यांक फोन करून, यादनीक जावं वळखीचे आसा तांकां फोन करून ताचे पासत मागोंक लायलें. आनीक तांचो भावार्थ आसलो देवाचेर. देवान ताका बरो केलो. आनी कांयच ती बरी ल्हान आसलीं, गरीब आसलीं. वयर ती सरल्यांत भाव काजाराक पावूंक ना, कित्याक सगली तयारी ताच्या भुजांचेर. ताजें लग्न जावचें आसा म्हणटच ही सगली तयारी तो करता. आनी कसल्या वेळार हांवें म्हणलें, तुजो बापूय जावन आसलो हिरो, आनीक म्हणलें तुजो भाव जावन आसा एक्शन हिरो. आमी जायते फावटी आमी पळयता, मागणें करता त्याच लेवलार आमी उरता, पूण मागणें करून कन्योय आमच्या जिवितान दिसूंक खूब गरजेच्यो. आनीक आमच्यान म्हणूंक येता, ह्या कुटुंबान तुफानां वादोड मोडां आसलीं, पूण तांणी देवाचेर भावार दवरलो, एकामेकाक सांगात केलो. आनी ताकाच लागून जिवितान कोश त्रास आयल्यार पासून एकामेकाक बरवसो दिवंक ती पावली. आनी ताकाच लागून आपलें जिवीत देवाचेर पातयेवन आयज पासून ती जियेत आसात. मोगाच्या इश्टानो, जर तर आयच्या दिसाची दोनूय वाचपां बरे भाशेन आमी आयकल्यान जाल्यार असलोच कितें आमकां संदेश मेळटा. पयलें वाचप जावन आसा जुआंवाचे चिटी वेले वाचप. ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांतल्यान आयकत आसा, देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला. जो कोण मोग करिना तो देवातान जल्मोंक ना. जो कोण मोग करता तो देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना. म्हणटच जायच्या पयल्या वाचपांतल्यान आमी म्हत्वाचो संदेश घेवंक जाता तो म्हणल्यार, परफेक्ट लव हेल्प्स अस टू ओवरकम फियर. जो कोण संपूर्ण मोग करता ताजे भितर कसलीच भिरांत आसल्यार ती नपयत जाता. आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या जिवितान जेजू वावर करतालो, पूण तरी आसतना तो आपल्या बापाच्या मोगान एकवटलेलो आसलो. आनी ताकाच लागून आयचे शुभ वर्तमान मार्कूचो 6वो आवेसूर वळी 40 आनी 100 थंयसर आमकां मेळटा. जेजू आपल्या शिसांक धाडटा, जेजू थंयसर आसल्या लोकांक धाडटा. आनी उपरांत आपूण कितें करता, तांकां धाडटच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. म्हणटच आमकां दाखयता, जेजू आपल्या बापाच्या मोगान आसलो. आनी ताकाच लागून ताका जावं आपले बापाचें मिसांव आसलें तें पूर्ण करूंक ताका सोंपें जालें. म्हणटच आयज पयले सुवातेर देवाच्या उतराचे नियाळ करता आसतना
आनी आयज जेन्ना आमी दुसऱ्या भाग्योन जुजे वाजाच्या नोवेनान वांटो घेता आसतना आमकां कसलो संदेश मेळटा काय? म्हाका जाल्यार संदी मेळ्ळी यादनीक जातूच 2011 वर्सांक पयलीं म्हाका फिरगोज मेळ्ळी पातकूर कसो वावर करूंक कुट्टाळेची सेंट फिलीप एंड जेम्स चर्च, आनी ती जावन आसा आमच्या सांत जुजे वाजाक म्हत्वाची इगोज. थंयसर परम संस्काराक दवरता आनी ताकाच लागून रातचो तो थंयसर मागणे करूंक वेतालो आनी ताका दार उक्तें जातालें. म्हाका खबर आसा जेन्ना 14 जानेवारी 2015 भाग्योन जुजे वाजाक सांत म्हूण परगटलो, त्या वर्साक कितलीं भावां भयणां आमची कुट्टाळची फिरगोज पळोवंक येतालीं. बिकॉज देर वॉज लिंक कनेक्शन बिटवीन कोर्तालीम चर्च एंड सेंट जोसेफ वाज. म्हणटच पयले सुवातेर जर तर आमी आमच्या जिवितान येतल्या वादळ मोडाक फुडो करूंक सोदता जाल्यार पयले सुवातेर वी नीड टू बी कनेक्टेड वीथ गॉड. आनी हें आमकां दिसून येता जेजू सोवें भाग्योन जुजे वाजा सोवें. आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान तेंच करूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमचो दुसरो भाग आयच्या विशयाचो आमकां उगडास करता. आमी म्हणटा बरवशाची किर्ण जावंक जाय. आनी बरवशाची किर्ण जावंक म्हणटा आमकां भाग्योन जुजे वाज जावन आसा एक बोड उत्तेजन, आमकां बळ एक बोड नमुनो. आमी पळयता जावं श्रीलंकाक जेन्ना थंयसर क्रिस्ती भावार्थ आपणायला परगोटा तांकां पर्सिक्युशन आसलें, जायत्यांचो भावार्थ आसलोलो, असले परिस्थितीन भाग्योन जुजे वाज थंयसर वेता आनी तांकां जावं भियेन आसतना वेगवेगळे रोल घेवन रूप घेवन तो तांकां जेजूची खबर दिता. म्हणटच आमच्यान म्हणूंक येता जाका देवाचो अणभव मेळटा तो देवाचो अणभव आपणाकूच दवरिना पूण भियेन आसतना दुसऱ्यांक अणभव दिवंक वावुरता. आनी हे वरोस जावन आसा आमकां केरीत भाशेन आमकां भरवशाचें वरोस. 29 तारखेर डिसेंबराची आमी आमचे दियोसिजीन सादारण उत्सव 2025 हाची सुरवात केल्या. दर 25 वर्सांनी जेजू आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो तो उत्सव आमी मनयता आनी हें जावन आसा तेंच वरोस. आनीक ह्या वर्साक आमकां पाप साहेबान विशय दिला तो म्हणल्यार पिलग्रिम्स ऑफ होप, भरवशाची यात्रेकारां. आनीक ह्या वर्साक तयार जावंक आमच्या पाप साहेबान आमकां दाखलो दिल्लो. ताचें टायटल जावन आसा होप डजंट डिसअपॉयंट अस, भरवसो आमकां फटयना. आनी ही उतरां आमकां मेळटात भाग्योन पावलून रोमकारांक चीट 5वो आवेसोर 5वे वळींत. आनी ह्या दाखल्यान आमकां पाप साहेब आयच्या काळार कशी आमी दुसऱ्यांक भरवशाची कीड जावंक जाता तें तो आमकां शिकयता. जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, समुदाय जावन आसा आमकां एक व्हड हातियार. आमच्या फिरगोजेन आमच्या वाड्यान समुदायान आमी भरवशाची मनशां जावंक. आनी थंयसर आमकां पाप साहेब उगडास करता आमच्यान कोणाक भरवसो दिवंक जाता, जी कोण आमची भावां भयणां बोणकोणींत आसात, जी कोण हॉस्पिटलांत आसात, जी आमचे तरणाटी समाजाचे देगेक आसात इन द पॅरिफरीज, इगोर्जेंत येनात, वायट वस्तूंची गुलाम जालेले आसात, असल्या भावां भयणां सोवें. तेच भाशेन पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, कोंकणी भाशेन आमी दिव्यांग आमी म्हणटा, असल्या भावां भयणांक आमी वेळ दिता, भरवसो दिता. जाणटी जायते फावटी आमी कोणशाक एकसुरी तांकां मारलोलीं आसतात, असल्या भावां भयणांक आमच्यान भरवसो दिवंक जाता. आनी जेन्ना असले आमचे जिवी जाता तेन्ना आमच्यान खरेपणी म्हणूंक जाता भाग्योन जुजे वाजा भाशेन देवाचो मोग चाकून जिवितान कसलें वादळ मोड तुफानां आयल्यार आमी जोयतीवंत आमी जावंक पावतले, दुसऱ्यांक आमी भरवसो दिवंक आमी पावतले. तर हेंच करूंक आमी वावरूंक पयली सुवातेर आमी देवाच्या मोगान आमी एक जावंक आनी देवाच्या मोगान आमी एक जाल्या म्हूण दाखोवंक भरवशाची किरणां भाग्योन जुजे वाजा भाशेन आमच्या भावां भयणांक आमी जावंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय
ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.